मडगावच्या आमदारान शॅडो काउन्सिला आड केल्ल्या आरोपाचो शॅडो काउन्सिल आनी मडगावच्या नागरिकांनी विरोध केला। पालिकेच्या खजिन्याची फटवणूक करपे आड कागाळ करची म्हण शॅडो काउन्सिलाचे मडगावच्या आमदाराक आव्हान। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। हे काम करूंकच ना ताजी सुद्धा बिल तयार करून पेमेंट फारीक केल्लो आसा इन लॅक्स ऑफ रुपीज 10.65 लॅक्स एक धाकटेशे एक फेजा कामाक फारीक केल्ल्या पण ते किती काम जाल्लें आहा तें सुद्धा आमी विथ डॉक्युमेंट एविडन्स दाखयल्ले आसा। हे पयशे काम करनासतना पयशे कशे फारीक केले हेचेर इन्क्वायरी माग आनी तेन्नाच तूं दाखोवन दितलो की तुका कसलेच हेचो देणे घेणे ना म्हणून तुका कसलें कनेक्शन ना म्हणून हें सिद्ध करून दाखय आमकां। हे आमकां चॅलेंज करता। इनकेस तुका कितें हें आसा हितून तुगेलो कसलोच हात ना जाल्यार इन्क्वायरी माग आनी एक्शन घे। इनफॅक्ट जेन्ना पेमेंट विथआउट एक्झिक्युशन ऑफ वर्क जाल्लें आसा जाल्यार डिफ्रॉड जाल्लो आसा ऑफ म्युनिसिपल एक्सचेकर पब्लीक एक्सचेकर आनी त्या कारणान सांगपा म्हळ्यार आजच्या दिसा पुलीस केस जावपाक जाय आशिल्ली फॉर पेईंग मनी विथआउट एक्झिक्युशन ऑफ वर्क। सो तुका सपोज दाखोवपा आसा जाल्यार हाजेर पुलीस कंप्लेन करून सिद्ध करून दाखय की आपल्याक कांयच हातून कनेक्शन ना। ह्या प्रमाणेच काम जावपाक जाय म्हणून तेन्ना हांव ते इंजिनियराक आनी हांकां तांकां सांगता गांवयोकूय सांगता की शेड्युलाची कॉपी मार आनी तांकां एक लेटर कर ह्या शेड्युला प्रमाणे काम जालां काय जालें ना काय म्हण आपणाक ताजो रिपोर्ट दी म्हण। जर काम जालें ना जर जालें ना शेड्युला प्रमाणे ते बिल पेंडींग दवर। शेड्युला प्रमाणे काम जर जालें ना जायत त्या इंजिनियरान कंप्लिशन ऑर्डर कशी दिली कंप्लिशन सर्टिफिकेट कशी दिली बिल पेड जावपाक हाजेरय विचार जावपाची गरज आहा। म्हणजे सगळे हँडिंग लो आसा पयशे गावपाक म्हणजे हाजेर जर शेड्युला प्रमाणे काम जालें ना जायत जाल्यार ते रिफेक्टीव जाता आनी तांचेर एफआयआर रजिस्टर जावपाकच जाय कित्याक तुमकां बसयले शेड्युला प्रमाणे काम करपाक। आज परिस्थिती कितें जाली पळय तुवें एक जर वर्क ऑर्डर जर काडले जायत 1 कोटीची कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो 25% बिलो घालता आनी 25% बिलो घालून तो काम कितें करता तुमकां सगळ्या माटवून हाजी तुमी चौकशी करा। डेव्हलपमेंट म्हणून तेंच्यांनी जे एडवर्टायजमेंट जे करता हे डेव्हलपमेंट कितें करता मडगांव भितर कोणा भितर विचारलें जाय तूं बाबा हें न्यू कन्स्ट्रक्शन पळय येता पळय हें कोणाचेर आहे काय म्हणून तेन्ना सगळे जाण म्हणटा कितें मडगांवच्या आमदाराचेर आसतलें। हे आतां हे डेव्हलपमेंट जाल्लो आहे खंय रस्ते 4 मिटराचे आहात 3 मिटराचे आहात 5 मिटराचे आहात ते मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स येयल्यात आनी वयल्यान कितें म्हणटात की ना दीज आर ओल्ड एप्रुवल्स हे सध्या डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आसा।